International Postal Week every October, starting with the World Post Day. Today, as we celebrate the Philately Day, it gives me immense pleasure to welcome our dynamic chief guest, Sri Deepak Prabhu Koskar, Honorable Member of Legislative Assembly, Savodam Constituency and Chairman GSIDC. Honorable MLA, Mr. Mahendra Alvarez, he's a known artist and sculptor. Archana, my dear colleagues from the divisional office and the regional office, and those young friends who have turned in large numbers. I was looking at all of you whether you will sit on the steps. Okay, good thing that you have found innovative ways of sitting, because one of the themes of the World Post Day is innovation. तुमकां खबर आसा सगळ्यांक पोस्ट डिपार्टमेंट जगाच्या मळार जगाच्या कानाकोपऱ्यांत एक बरी सेवा दिता आनी कारण जे आमचे पत्र व्यवहार रखाद हे पावोवपाचें काम जगाच्या मळार पोस्ट डिपार्टमेंट चलयल्लें आसा आनी त्याच खातीर हे लक्षात घेवन युनिवर्सल पोस्ट युनियन फाटल्या काळात 9 ऑक्टोबराक हेजी स्थापना जाली आनी हो एक वर्ल्ड पोस्ट सेलिब्रेशन डे म्हणून मनयल्लो जाता आनी हे सगळें लक्षात घेवन आमच्या भारतात नॅशनल पोस्ट डे हो मनयल्लो जाता आनी आयज हांगसर पळयता ह्या पोस्ट डिपार्टमेंटान प्रयत्न केल्ले आसा आनी प्रयत्न करता पोस्टाचें जें काम आसा प्रत्येक रुरल डेव्हलपमेंटाक किंवा सिटी एरियेक तरी नेट इंटरनेट हेजी तुमकां खबर आसा तरी सुद्दां पोस्टाचो दर्जो कमी जालो ना आनी आमी सगळ्यांनी वावुरपाक जाय. पोस्ट डिपार्टमेंटचे प्रत्येक ऑफिसर सिनियर ऑफिसर वावुरतात तशेंच आमी वावुरपाक जाय. पोस्टाच्यो ज्यो स्किमी आसा त्यो आमी घेवपाक जाय आनी पोस्ट ऑफिसर तरी ऑफिसा भितर आपल्या ज्यो योजना आसा तेंचे बद्दल ते म्हायती दितात पूण आमी तांकां सपोर्ट करपाक जाय कित्याक पोस्ट डिपार्टमेंट हे फुडल्या काळाक चालू उरप हे गरजेचें.